Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. चूक दाखवली ही वृत्ती पैसा ती आमच्या लेखकाकडे असा आनी आसूंक जाय अशी उरूंक जाय. दुर्दैवान आज जेन्ना हांव भायर पळयता देशांत तेन्ना इट्स व्हेरी सॅड टू नोट दॅट एल्सवेअर मेनी रायटर्स ऑफ सबस्टन्स they are acting as if they are cheerleaders of this dispensation. And this is not true of today. हे सदांच पयलीं चलत आयला. जो अजून सत्तेर आसा ताचे खातीर चेअर लिडर्स जावपी आज आमचे मदीं तयार जावपाक लागल्यात. ही खूब खंतीची आनी भिरांतेची गजाल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हें गरजेचें म्हणून आमी वयर कोण आसा जुटयेर कोण आसा तें पळयनासतना आतां कितें कसो अप्रोच घेवचो प्रत्येकाचो चॉयस आसतलो. पूण कोणाक निर्भीड रावप हें खूब गरजेचें. जो मेरेन आमी निर्भय आसतले तेन्ना तो पर्यंत कोणूच आमचे वाटेक वचूंक शकतलो. एकल्याचे वाटेक वचत जगभराचे वचत समाजाचे वाटेक वचूंक शकना. आनी म्हणून आमची जी सामाजीक दायकी आसा ती सांबाळपा खातीर आमी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो चडांत चड पुरस्कार करपाची गरज आसा. Are we really respecting the values of justice in our society, in our politics, or liberty, or equality, or fraternity? Communal mobilization, political mobilization through communalism, hate politics, lynching, anti-Muslim speech and actions, also anti-Christian speech and actions. These have dominated recent political developments, I'd say for the last 20 years, whoever was in power in whichever state. This has been part of the agenda in India, and if you are a true writer, if you are an honest writer with integrity, you may claim to be non-political, but you cannot shy away from politics. ज्ञानपीठ पुरस्कार बाईमाव जो हांणी मेळयला ह्यो देखी दोळे मुखार दवरून हाजे परसय चड फ्रिक्वेन्सीन आमी हे पुरस्कार मेळयतले राष्ट्रीय पावंड्यावेले हो निर्धार आमचो आसूंक जाय. आनी तो निर्धार करपाचें बळगें आमकां मेळचें. तो निर्धार करपाची एक इच्छा आमच्या मनात निर्माण जावची ह्या खातीर असले सुवाळे जाय.